सेदागो चलयता अशें दिसता. पर्रीकार सांगता की एक गाडी बेश्टो विशय काडला, आमी फुडें सांगूं नाशिल्लो, म्हणजे आमचे भितर फूट घालपाक. आमच्यो गाडयो चलतल्यो हे ते चलतल्यो, पर्रीकार सांगपाक पर्रीकारान आमकां गाडयो घेवन दिवना. आनी आयज पर्रीकार पळय उलयता आपूण पुलीस प्रोटेक्शन घालून चालू करतलो, ते जातलो, ते तरी विसरचें. आमी जर सगळे स्ट्रॉंग आसा जाल्यार पर्रीकार न्ही मोदी सुद्दां येयल्यार चालू जावचें ना. हांव एज अ प्रेसिडेंट म्हाजे डिसिजन सांगता, 12.5 रुपया रेट आनी 52 रुपया डिझल जर जाता जाल्यार आमी गाडयो चलोवपाच्यो. आनी आनी हें करपाक 12.5 आनी 52 डिझल हांव देवळान रावन सांगता, हांव कोणा कडेन गद्दारी केन्ना करपाना. आनी जर तुमी चलयता जाल्यार आडो घेवपाना. 12.5 आनी 52 जर डिझल कंपनी आयकता जाल्यार आमदार दाबाळ पंचायतीची कमिटी बसतले आनी 10 तालुका प्रेसिडेंट तालुकाचे 1-4 जाण बसतले, कंपनी कडेन उलयतले आनी मागीर मिटींग जातली आनी चालू जातले. कारण 11:30, 12 आनी 12:30 आनी डिझल 58. त्या रेटीक चलोवंक तयार ना. त्या रेटीक ट्रक ओनर चलोवंक तयार ना. ते समज 100% ट्रक बंद दवरले जाल्यार मायन ओनर विचार करतले आनी तांकां रेट दितले. ह्या सगळ्या ट्रक ओनरांनी गव्हर्मेंटा कडेन मागलेलो आमकां रेट दी म्हणून, आनी गव्हर्मेंटान त्या प्रमाणे जे 9:30 आसा ते 11:30 कडेन व्हरोन दिल्लो आसा. आनी आतां समज लोकांक रेट जाय जाल्यार मायन ओनरांनी लास्ट फायनली तेच पेमेंट करताले तेन्ना मायन ओनरांनी लोकांची भावना समजून सगळे समज रेट मागपाक तयार आसा जाल्यार मायन ओनरांनी तांकां रेट दिवप. समज 50% हितूरले लोक तयार आसा जो सरकारान रेट दिलो तो चलोवपाक जाल्यार सगळ्यांनी चलोवपाचे. सगळे 100% आतां जे सेजागोवाक चलता ते रुटाचे ट्रक चलता, तुमकां निर्णय सरकाराचो मान्य ना जाल्यार बंद दवरपाचे आनी मायन ओनर जो आसा तेजे कडेन डिमांड करपाचो.